तुझ्या पुताक त्या सोऱ्याचो परिणाम खूब वायट बाबा. हांव जाणा बाबा, त्या सोऱ्याक लागून कितें घडलां तें हांव जाणा. जाणय बाबा, एका दिसा खंय लुसिफेर एका दादल्याशी आयलो आनी ताणें ताका एक सोबीत सुंदर चेडूं दाखोवन सांगलें खंय, सॉरी तो तुजे चेडवाचेर बलात्कार केलो जाल्यार हांव तुका 1 लाख रुपया दिता म्हणून. 1 लाख? पळय, पूण तो मनीस चिंतूक पडलो खंय. अशें करीत जाल्यार आपण पातो घातलो म्हणून. आनी ताणें ताचे बुलोवणेक कान दिवंक ना बाबा. तो चलत रावलो. उपरांत फुडें खंय लुसिफरान ताका ताचो दुस्मान दाखयलो आनी सांगूंक लागलो खंय, सॉरी तो तुवें त्या दुस्मानाक पोटान सुरीत घालून जिवेशी मारलो जाल्यार हांव तुका 2 लाख रुपया दिता म्हणून. 2 लाख? वय बाबा. पूण तेन्ना ते मनशान चिंतलें, सॉरी तर आपण ताका जिवेशी मारलो जाल्यार आपण एक महापातोक आदतलो म्हणून. आनी ताणें ताचे बुलोवणेक कान दिवंक ना आनी फुडें चलत रावलो. तेन्ना खंय लुसिफेरान ताका एक सोऱ्याची बाटली दाखयली आनी सांगलें खंय, सॉरी तर तूं एकूच सोऱ्याची बाटली पियेलो जाल्यार हांव तुका 3 लाख रुपया दिता म्हणून. माय गॉड, 3 लाख? वय. मागीर कितें जालें? तेन्ना खंय तो मनीस चिंतूक पडलो. ताणें खंय चिंतलें, सॉरी तर एकूच सोऱ्याची बाटली पियेलो जाल्यार आपण व्हडलें पातो कांय आदाचो ना. त्या भायर एकूच सोऱ्याची बाटली पियेलो जाल्यार आपल्याक 3 लाख रुपया मेवतात म्हणून. उपरांत तो मनीस ती सोऱ्याची बाटली पियेलो आनी उपरांत कितें जालें ती जाणय तूं? कितें जालें माय? तो सोरो ताची तोकली चोडोवन ताणें ते चेडवाचेर बलात्कार केलो आनी आपल्या दुस्मानाक पोटान सुरी घालून जिवेशी मारलो. बाबा, हे सगळें तो करूंक पावलो फकत त्या सोऱ्याक लागून. देखून म्हाका नाका बाबा, तुजे सोवे हेच वायट घडलेलें. होय, उरलोलो भाग आनीक जें कितें घडटा तें तुमी खासात ताचो तियात्र देवान सांगूंक ना. येयात आनीक पळयात. जाणाय बाबा, एका दिसा खंय लुसिफेर एका मनशाशी आयलो आनी ताका खंय एक सोबीत सुंदर चेडूं दाखयलें आनी सांगलें खंय, सॉरी तो तुवें त्या चेडवाचेर बलात्कार केलो जाल्यार हांव तुका 1 लाख रुपया दिता म्हणून. 1 लाख? पूण त्या बऱ्या मनशान खंय. होय, आतांच तुमी देवान सांगूंक ना ह्या तियात्राची थोडी भोव क्लिप्स पळयल्यात आनीक तांतले कलाकार कशे तरेन आपली भुमिका करतात हेंवूय तुमकां दिश्टी पडलां. जायते फावटी आमी ऑडियन्सांक तांचे विचार आयकोन घेनात, पूण ह्या खिणांत फातोर्डेचो बार्बोस म्हज्या बरोबर आसा. ताणें हो तियात्र लागींच्यान पळयला आनीक ताज्या काळजांत कितें भोगलां तें आमी ताच्याच तोंडांतल्यान आयकुया. हांव जायते कॉमन तियात्रीस पळोवपी, सगळे पॉप्युलर तियात्र चोयता हांव. पूण म्हाका ह्या तियात्रांत वेगळेंच कशें लागलां. ह्या सिजनाक सुमार लेंथ जायत सांगना तेजे आदीं देखून हांवें जायते तियात्र चोयले. पूण म्हाका ह्या सिजनाक पयलो तियात्र बेस्ट लागलो म्हणटा तो गव्हर्मेंट ऑफ गॉड. आनी हो तियात्र म्हाका इतलो बरो लागलो की हांवें 2 फावट चोयलो आनी सगल्या लोकांक सांगलें. आनी पयले तियात्राचे प्रयोग फकत सगळे प्रयोग हेजे मडगांवां 7 प्रयोग जाले. पयले 4 प्रयोग जाले तेजे हॉल हाली आसले, ओद हॉली आसले. आनी हांवें तो म्हाका इतलो तो तियात्र बरो लागलो. हांवें जायतेच लोकांक सांगलें म्हज्या वळखीच्यांक तियात्र पळयणाऱ्यांक, हो तियात्र इतलो बरो आहा, तेजें स्क्रिप्ट इतलें बरें आहा, तेणें कोट केल्यात ते बायबलांतले अशे तशे घातल्यात म्हणून. आनी खरेंच तो तियात्र बरो आहा. हो म्हाका ह्या सिजनांतलो पयलो नंबर 1 तियात्र लागलो. आनी मागीर हांवें आमचे पॉप्युलर तियात्रिस्ट आहात तेंचे हांवें डायरेक्टर आहात तेंचे जायतेच तियात्र चोयले तेंचे. आनी हो तियात्र केल्यार म्हाका नंबर 1 लागलो. आनी तेजे फाटल्यान दुसरो नंबर 2 लागला तो म्हाका क्रूज पिंटूचो देवान म्हाका सांबाळूंक ना सॉरी देवान सांडूंक ना. ह्या तियात्रांतल्यान तुका कितें मेवलां? ह्या तियात्रांतल्यान म्हाका हांव चोयतां सगळेच पॉप्युलर डायरेक्टरांचे हांव तियात्र चोयतां, हांव बरे बारीकसाणेन चोयतां. हांव एक कांतार कंपोजींग कशें आहा तें चोयतां. ते कंपोजिंगाची लायन कशी आहा तें लास्ट उतर आहा तें फिट जाता ते लायनीक सगळें कंपोजींग हांव बारीक चोयतां, ट्यून चोयतां. मागीर तियात्राची हांव स्क्रिप्ट पळयतां, तीं उतरां कशीं घालतात, सोदांचीं उतरां घालतात वो बरीं हार्ड उतरां आहात तीं बरीं डिफिकल्ट उतरां आहात तीं उजार करतात. हें हांव स्क्रिप्ट बरेच भाशेन चोयतां. आनी म्हाका सगळें स्क्रिप्ट हांव तियात्रां स्क्रिप्ट हांव गव्हर्मेंट ऑफ गॉड हितून स्क्रिप्ट बरें लागलां नंबर 1 आनी नंबर 2 क्रूज पिंटोचें देवान सांडूंक ना ह्या तियात्रांत. तुका तातूंतल्यान कितें फायदो जाला? म्हाका हातूंतल्यान फायदो हांव सोरो जोबर पिवपी न्ही, हांव ओकेजनली पिवपी. पूण ताणें लोकांक मॅसेज दिल्या सोऱ्याचे वयर आनी ती म्हाका एकदम आवडल्या. मॅसेजीस आवडल्या, कॉमेडी आवडल्या, स्क्रिप्ट आवडलो आनी सगळेंच म्हाका आवडलां. देव बरें करूं. आनी
दुसरें एकूच म्हाका वायट दिसता कित्याक सगळेंच हांवें म्हाका बरें लागलां म्हूण सांगूंक जायना क्रूज बाबाची कॉमेडी इल्ली लांब आसा हे स्क्रिप्टान स्क्रिप्ट बरें आहा पूण तेणें कॉमेडी मातशें लांब वयल्या आनी ती मातशें हांव ताजे लागीं मागतां ती मातशें ल्हान जावची म्हूण कॉमेडी नाजाल्यार कॉमेडी एकदम बरी आहा पॉप्युलर डायरेक्टरांच्या वून कॉमेडी मातशें उंच उरता पूण गॉर्मेंट ऑफ गॉड डायरेक्टराचे कॉमेडी वून मातशें सकल आसा आतांच बार्बोसाचे विचार आमी आयकल्यात म्हणटोच हो तियात्र पळयल्ले आनिकूय लोक आसात म्हजे सामकार जे आसा तांच्यात लागीं तांचें नांव आयकून घेवया तुजें नांव म्हजें नांव शिला काकोडकर हय म्हणटच हो जो देवान साणूक ना हो तियात्र तुवें लागींच्यान पळयला तातलो तुका कितें बेनिफीट जाला बेनिफीट मिन्स हांव क्रुजाक 16 वर्सां पर्यंत आतां वळखता ताका आनी तेजें न्ही शेरींग हांवें एवरी टायम आयकलां पूण जेन्ना हांव तियात्र पळयतालें आनी म्हाका जें फील जालें की तेणी जी मॅसेज जी दिल्या की अल्कोहोलिजमाचे अवेरनेस तो आनी तातूंत जे फॅमिली सफरींग दाखयल्लें आसा आनी हांव म्हाका खबर आसा तो सगळें ते रिपिटेड करता पूण हांव इतलें रडलां त्या दिसा खबर आसूं सुद्दां म्हणजे तुमकां कळटलें तातूंत तें कितें आसा तें तातूंत भितर जें पळय ताणें कितें केलां आनी एक्टरांनी जें काम केलां न्ही म्हाका खरें दिसलें त्या जाग्याचेर हांव म्हाका पळयतालें जेन्ना ताज्या आवयची भुमिका जी केली म्हागेलें मातशें अशें डिफरंट आसा पूण सेम स्टोरी आसता मोरलेस पूण इतलें एक मॅसेज तेणी हें केल्या जी पास केल्या की जे अल्कोहोलिजमा लागून जे फॅमिली सफरींग जाता एक जर अल्कोहोलीक आसा जाल्यार 40 लोक सफर जातात आनी हें खरें कारण एक घर पिड्ड्यार जाता शेजारी हें जाता समाज सगळें तातूंत भितर येता आनी इतलो बरो अवेरनेस प्रोग्राम आसा की तातूंतल्यान खरें जागृती जावन जे ह्या विसाक लागिल्ले मनीस आसात जे कोण हे तरणाट्यांक आमी पळयतना आमी खूब वायट दिसता मनांत कितें काळीज तुट्टा तेजे आवय बापूय कितें करता फॅमिलीचें पयलीं चिंतता सदांच एक जर म्हाका अल्कोहोलीक बेबदो दिसत जाल्यार म्हाका फॅमिली सफरींग म्हजे दोळ्या मुखार पयलें म्हणटच तूं इतलेंच सांगूंक सोदता की दर एका तरणाट्यान जो सोऱ्याच्या विसाक लागला ताणें आपले निर्णय आपणेच घेवचे हय तांकां पूर्ण अधिकार आसता प्रत्येकाक कारण आमी कोणाकूच ते लादपाक शकना की तूं हेंच करपाक जाय तेंच कर डॉमिनेशन आमच्यान करपाक कोणाकूच जायना ती प्रत्येकाले वीश आसता पूण ही ताणें तांचे भितर एक जागृतकाय हाडून आनी तेणी मुखार पावल घेवन सोऱ्याच्या घोटा वयल्यान पयस रावपाचेंच म्हाजें कारण ही मॅसेज आनी इतलो सुंदर तियात्र हांव इतलें तियात्र पळयतालें पूण म्हाका खबर ना देवान इतली ताका एक ग्रेस दिले हांव म्हणना एक हायर पावराक आमी मानता त्या हायर पावरान ताका इतले सारके एक मनान ताजे एक बरे विचार जे आसा ते अशें फुलफील आनिकूय जावनी आनिकूय ताच्या जिविता भितर बरें बरें येवनी म्हण सदांच हांव ताजे पासून मागतलें सुद्दां म्हणटच आमी समाजाक इतलेंच सांगुया की जितल्या तरणाट्यांक हें वीस लागलां ताणें हो तियात्र पळोवचो मुद्दाम पळोवचो सुदारचें बरोबर हय ऑडियन्साचे विचार ह्या तियात्रा उद्देशी कितें आसात तांच्या मनान कितें आसा तांच्या मनाचेर कसलो परिणाम जाला हें आतां तांच्याच तोंडांतल्यान आमी पळयलां तर ह्या तियात्रांत एक तरणाटो कसो तूं आपली भुमिका कोत्ता म्हणटच एडल तुजे विचार तुका तुजी भुमिका कोत्ता आसतना जावं ह्या सोऱ्यांत जे लोबदल्ले आसात तांचेर जेन्ना तुजी नजर पडटा हो तियात्र तुवें केल्या रिहर्सल केल्या आनी समाजांत तूं वावुरता आसतना चलता भोंवता आसतना असले मनीस दिसतात तेन्ना तुका कितें दिसता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की तांकां एक सांगूंक म्हाका एक व्हड उमेद भोगता की हो तियात्राक तांकां पळोवंक कित्याक हांव हे तियात्रान एक बेबदिकाचो रोल करता तोडफोड करता म्हजे बायलेक मारता भुरग्यांक त्रास करता आनी एट लास्ट हांव रोगो तोंगता तेन्ना म्हजी बायल आनी धूव म्हाका वेडार हॉस्पिटलान घालून हांव बरो जाता आनी तेन्ना एट लास्ट म्हाका सन्मान येता हे सोऱ्याचेर नियाळ करून हो सोरो बरो न्हय ह्या सोरो एक जंगली मनशा भाशेन
तो सोरो सगल्यांक त्रास करून ताची फकत आडांच दवरता ते एट लास्ट हांव बरो जावन नियाळ करून हे समाजाक एक एग्जाम्पल कशें दिवंक सोदता की हो सोरो बरो न्हय. आनी एक म्हज्या डायरेक्टरान क्रूज पिंटोन सांगला ते वरवीं ह्या दुयेंसाक कुरार ना पूण आसा एक उपाय आनी तो उपाय म्हटल्यार पयल्याच खोंटावून सोऱ्याहून पयस राव. चितना पयस करू कितलो बरो आवाज नीचे. Hey mom, this is modern world, modern generation. We need to enjoy. Come on mom. तर आयचे जे तरणाटे तुज्या पिरायेचे आसात तांच्याच उद्देशी ही सुरवात जाता. तर तूं तांकां इतलेंच सांगूंक सोदता की सोऱ्याक तुमी टच पासून करिनाकात. ना टच करिनाकात हांव तशें म्हणूंक सोदना. लिमीट आसूंक जाय. जेन्ना ओकेजन आसता तेन्ना पिवंक जाता पूण आमचे डायरेक्टराक जें घडलां तशें इतले सोशल हेवी ड्रिंक तशें जावं नाका इतलेंच एग्जाम्पल दिवंक सोदता. सोऱ्यां चड पयस रावं नाका आनी चड लागीं रावं नाका पूण मिडल. हय कांयच परवा ना पूण स्लोली तो मनीस लागीं येता. तूं हो तियात्र लागींच्यान जितले फावटी जाला तितले फावट तुवें लागींच्यान पळयला. एक टॅक्निकल मनीस कसो तूं ह्या तियात्रांत वावुरता म्हणटोच तुज्या मनाचेर कसले परिणाम जाल्यात. म्हाका तो तियात्र चोयन म्हजो उडगे आसा कित्याक हांव म्हाका जायत फिलींग जाता जेवा तियात्र चोयन हांव भितरल्यान रोवता आनी म्हगे खुशालकायेन हांव ते स्टेज सेटअप करता आनी म्हाका बरो सोदता. खरेंच म्हणटोच हाणें ह्या सोऱ्याची इश्टागत केली पूण आयज ताकाय दिसता की आपण ह्या सोऱ्या उद्देशी आपल्या जिवीत पिड्यार कोत्ता की आपणें पयस रावल्यार अदीक बरो. तर तुमी थोडीं जाणां आसात तरी आसतना तुमचे विचार आनीक ऑडियन्साचे विचार हांवें पोरजे मुखार मांडपाचो प्रयत्न केला. आनीक हांव पोरजे लागीं इतलेंच मागतां की ताणें आपल्या फॅमिली सांगाताक हो तियात्र येवचो आनी पळोवचो. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना क्रूज तुज्या जिवितांतली कथा तुवें लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला लोकांक दाखयल्या. तर जायत्या जाणांची मनां जे भाशेन तुजें मन बदललां ते भाशेन दुसऱ्यांची मनां बदलचीं तेंच हांव देवा लागीं मागतां. आनी इतल्यानूच क्रूज पिंटो सांगाता आयची माणकामत ह्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. सोऱ्याक तुमी टच पर्यंत करिनाकात कारण ताज्या जिवितांत ताणें भोगलां तें तुमी आतांच पळयलां. देव बरें करूं.